विनंती तुम्ही घेतात आणि ती कशी करपाची ती तुमच्याकडे शिकपाची कित्याक हांव पर्सनली चीफ गेस्ट म्हणून खूब फावटी आसता तेन्ना पळयता ही बँक आनी बँकेन म्हणजे कॉपरेटिव्ह सोसायटी तेतूंतल्यान तुमी लोकां कडल्यान रेव्हेन्यू येवपा खातीर तुमचे रेव्हेन्यू चलपा खातीर फंड्स घेतात पूण ते करता आसतना तेतूंतल्यान थोडो तुमचो बेनिफीट प्रॉफीट आहा तो तुमी समाजा खातीर यूज करता आनी ते खरेंच एप्रिशिएबल आनी खरेंच बरें दिसता आनी कौतुक कशें दिसता सो अशेंच तुमचें कार्य तुमी चालू दवरला आणि बाकीचे कॉपरेटिव्ह सोसायटीज आहात ते जे जे आपल्या आपल्या फिल्डान काम करतात ते डेफिनेटली बरें काम करतात म्हणून आयज तुमी हांगासर आसात ऑल द बेस्ट तुमकां आणि रजिस्टर रिक्वेस्ट आहा की जे आणि कोण फुडें मोटिवेट म्हणजे फुडें वचूंक सोदता म्हणजे स्वताचे हितीर आनी स्वताच्या बळाचेर जर कितें सुरवात करप सोदता स्पेशली महिला आनी तांकां प्रमोट करपा खातीर तुमचो आदार तुमचो सपोर्ट खूब जाय आणि म्हाका दिसता तुम्ही तो बऱ्या पद्धतीने हँडल करतात आता खूप जण कन्फ्युजन आसतले की बाबा डेअरी सोसायटी कसली काय म्हणून तो इन शॉर्ट सांगता खूप ते चलो एक वर आसले हेचे प्लॅनिंग जाताले आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन डिस्कसूय केलें हांव ही गोष्ट करपाक सोदता सो तरी बरें म्हणून सांगलें इमिजिएटली कित्याक जो त्याच्या फाटल्यान उद्देश आहा तो कंप्लिटली डिफरंट आहा म्हणजे सोशली इंटेन्शन आहा जेन्ना आमच्या ऑनरेबल कॉपरेटिव्ह मिनिस्टर म्हणजे आमच्या श्री सुभाष शिरोडकर हांकां जेन्ना सांगलें ते इतले म्हजे कंटिन्यू म्हाज्या फाटल्यान लागलेले जालेले सोसायटी रजिस्टर नाल्यार धाड स्टाफाक धाड आपूण करून घेता म्हणजे रजिस्टराकूय तेंच्यांनी नाका केला जो पर्यंत सोसायटी रजिस्टर कित्याक तांकां इंट्रस्ट खूब आसलो मिल्क प्रोडक्शनान म्हणजे डेअरी सोसायटी आणि ते म्हणटाले की आमी आनी एक दोन जाग्याचेर आमी करूंक सोदतात तो आयज आमी ही सर्टिफिकेट दिले ही महिला जी आसली ती आमच्या मांद्रे मतदारसंघाची महिला जी आमची सिलेक्टेड महिला जी आमी काडल्या जी सोसायटी आमची रजिस्टर्ड करपाक मेन इंटेन्शन मांद्रे मतदारसंघात जितले मिल्क प्रोडक्शन जे भायल्यान येता म्हणजे आमी कन्ज्यूम करतात कित्याक आमी बारीक नोटीस करा आमी दूध तुमी घरान हाडटा पोतयेंतलें दूध हाडटात तो पोतयेंतलें दूध कितलें बरें हेल्थी आनी कितलें बरें हे आमकां विचार करपाची आयज गरज आहा कित्याक आमी तुमी नोटीस केलें आसतलें की आमचे जेन्ना आमी किंवा आमचे पयलींचे जनरेशन ते भुरगे कशे आसले टेंथांतले भुरगे कशे ह्यूज जाले न्ही हेल्थी आसलेले आयज तुमी टेंथांतले भुरगीं पळयात कशी आहा ती ल्हानमोणकी आहा बारीक आहा म्हणजे स्लो 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 चेंजीस जायत रावता कित्याक लागून जाता कोणी केन्ना अंडरस्टँड करून घेतला कित्याक लागून जाता तें म्हणजे तुमच्या टायमाचेर भुरगे कशे आसले सारके हेल्थी आनी यूथ सारके आसले बरोबर आतां भुरगे कित्याक ना सिंपल बारीक बारीक गोश्टी आतां म्हणजे नजरेन येना भुरगे चिप्स खातात चिप्साचे पॅकेट कसले आसता भितर कितें आसता सो ते खाणान थंयसर घेवन वतात प्लास्टीकची उदकाची बॉटल आतां मॅन्युफॅक्चर जाल्या उपरांत ती गाडयेन घालतात हीट गरमी आनी ते प्लास्टीक आहा ते भितर डायल्यूट बारीक प्रमाणान जाता आनी ते उदीक आमी पितात सो दुधाचे पॅकेट प्लास्टिकेन आसा सकाळी फुडें येता शॉपाच्या भायर दवरतात ते वतान करून एक 1.1% ते केमिकल भितर वयतात आनी ते भुरग्यांक हार्मफूल जाता म्हणजे आमी कन्ज्यूम करतात पूण आमची भुरगीं जातात तेका इफेक्ट जाता सो ते तुमकां इफेक्ट जावचो ना तुमी एन्जॉय करतले वा तुमची भुरगीं एन्जॉय करतली तेंची भुरगीं परत कशी जातली सो हे खंय तरी कंट्रोल हाडपाक जाय तेका लागून आमी हे मिल्क प्रोडक्शन जे आहा मांद्रे मतदारसंघात जितले मिल्क कन्ज्यूम जाता ते आमी हांगासर प्रोड्यूस करूंक सोदता मांद्र्यान प्रोड्यूस करतात आनी जे ज्या घरांनी म्हणजे होम डिलिव्हरीचे पोतान सगळे आमी करूंक सोदता आनी पूण इतलेच न्हू जेन्ना हे मोठ्या प्रमाणात आतां रजिस्टर सांगता गुजरातात डेअरी इंडस्ट्री आहा थंय वचून पळय म्हणून हांव डेफिनेटली थंय वयतलो पळोवपाक कित्याक हेका शिकात तितले कमी म्हणजे ह्या फिल्डांतल्यान लोक भायर पयस वचूंक लागले एनिमल हजबंड्री कितलेशेच स्किमी आमकां दिता डेअरी प्रोडक्शनान म्हणजे डेअरी प्रोडक्शन जावं पोल्ट्री जावं पोल्ट्री जावं पूण आमी इम्प्लिमेंट करता कित्याक आमच्या आयच्या भुरग्यांक कितें जाय आमचे कडेन फास्ट मनी जाय आनी जॉब जाय नाल्यार आवय बापायक गव्हर्मेंट जॉब जाय पूण हे फिल्डान वतात जाल्यार फास्ट मतलब इतलो स्कोप आहा इतले सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करूंक शकता ते कोण चिंतीत ना सो जेन्ना हे अशे गोष्टी घडटले तेन्ना आमची गांवची नाल्यार मतदारसंघाची स्टेटीची उदरगत जातली आतां हे डेअरी फाटल्यान जे डेअरी इंडस्ट्री घालता तेतून दोन उद्देश आहा
म्हणजे इंटेन्शन म्हणजे कितें आहा कांय तितून म्हटल्यार जे हांवें चिंतलां देवाच्या आशिर्वादान जर सारकें बरे भशेन जालें कांय तितून म्हटल्यार 200 भुरग्यांक 200 घरांक सोर्स ऑफ इन्कम 200 लोकांक घरांत पावतलो. सो एका लेडीज 200 चडूय जातले पूण 200 आता कित्याक कशें जातलें. सो मिल्क प्रोड्यूस जातलें मिल्क प्रोड्यूसान जो कॉस्ट काडटले आनी तेजो प्रॉफीट आसतलो ही महिला आहा ती पळयतली सगळे. पूण आमचे मेंबर्स आसतले आनी ते मेंबर्स कोण आसतले ते रायट टायमार अनाउन्स करतलो कित्याक ते सरप्रायज आहा सगळ्या खातीर. आनी हे 200 लोकांक म्हयन्याचे म्हयने कितें ना कितें पावतले हे इंटेन्शनान डिली केल्या. आता ते करता आसतना आमी मिल्क प्रोडक्शनाचेर चिंतता. मिल्क प्रोडक्शन करपाचे सेकंड फेज येतले पूण आमी हे जे करतले मिल्क प्रोड्यूस करतले हांगासर ते प्लास्टीक बॅगांनी आसचे ना ग्लास बॉटलांनी आसतले. आनी प्रत्येक महिला आसतली जी होम डिलिव्हरी करतली शॉपाचेर घालतली जी ग्लास बॉटल नो डावट 50 पयशे जाल्यार 1 रुपया एक्स्ट्रा आसतलो पूण हेल्थ कॉन्शियस आसतले. सो ह्या विचाराचेर आमी फुडें वयता. दुसरे हे करता आसतना सायड बाय सायड आनीकूय बिझनस मेळटा.